विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या वीक्षक वर्गांक मिगेल नमस्कार. ह्या वर्षाच्या सी हे साधक कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांचे स्वागत करता. मे 2024 अंतू इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट केलेल्या CH अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन आज तांगेल CH जर्नी आमगेलोट शेअर करू आसाची CA धन्या शानबाग हांनी. धन्या, तुमका हेच कार्यक्रमाक स्वागत आणि अभिनंदन. थँक्यू. धन्या शानबाग हांगेल एक किरू परिचय तुमगेल मुखार प्रस्तुत करू इष्ट पावता. धन्या शानबाग हांनी उत्तर कन्नडाच्या सिद्धापूर गावाचे आणि आत्ता उडपींतू वास्तव्य करून आसाची. हांगेल आनू दामोदर शानबाग हांनी एक बिझनेसमॅन जावन आसाची. हांगेल अम्माल नाव पूर्णिमा शानबाग हांनी होम मेकर. हांक एक भयणी आसा, तिगेल नाव दिशा शानबाग म्हणून. ती फर्स्ट PUC व्यासंग करतस. हांनी हांगेल स्कूलिंग प्रशांती इंग्लिश मीडियम स्कूल सिद्धापूर हांग केलेलस. तशीच पदवी पूर्ण शिक्षण MES चैतन्य PU कॉलेज शिरसी हांग पूर्ण केलेलस आणि BCom शिक्षण त्रिशा विद्या इव्हनिंग कॉलेज उडुपी हांग कंप्लीट केला. हांनी हांगेल आर्टिकलशिप पै नायक अँड असोसिएट्स उडुपी हांग पूर्ण केलेलस. धन्या हांगेल हव्यास सिंगिंग आणि डान्सिंग. हांनी स्कूल लेवलांत असताना आंध्र प्रदेशाच्या पुट्टपर्ती म्हणून गावांतू नेशन वाईड डान्स परफॉर्मन्सांत भागी घेतिलस. तशीची पौराणिक नाटकांत ते पार्टिसिपेट करून मस्त मेडल्स घेतिलस आणि हांनी हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आणि भरतनाट्यम वरे शिकलेंचे. फर्स्ट ऑफ ऑल धन्या, तुम कंग्रॅच्युलेशन्स अँड वेलकम टू द स्टुडिओ. थँक्यू. तुमका फर्स्ट नेमकूच क्वेश्चन म्हळ्यारी CAच्या एव्हरी लेवल एग्जामांतू एक पास जातना आमकां विंगडा फिलींग येता. सो तुमगेल्या फर्स्ट पयली फायनल एग्जाम क्लियर जाल्यान तुमगेल रिएक्शन कशें आशिल्लें आनी तुमगेल्या घरतुलाल रिएक्शन कशें आशिल्लें? हांव पयरचे रिजल्ट येतना हांव म्हगेल घरा ना आशिल्ली. हांव उडपान स्टे करता आशिल्ली म्हळ्यार PGंतू. सो त्या टायमार रिजल्ट येतना कितें म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हगेल हे फर्स्ट अटेम्प्ट न्हय, म्हगेल हे फोर्थ अटेम्प्ट. सो ते रिजल्ट येतना म्हाका कशें जालें म्हळ्यार ऑलरेडी ते फेलियर्स पुरो हांव पळोवन जाल्लें. सो म्हाका म्हळ्यार चड एक्सपेक्टेशन ना आशिल्लें. ओके, हे पण पास जालें फेल जालें ना वापस बरोवचें म्हळ्यार एक मेंटालिटी दवरून आशिल्ली. सो ते रिजल्ट आयिल्ले तेन्ना हे पण ते एक नवें आयलां, नवें सक्सेसफूल अनसक्सेसफूल म्हणून तशें दाखोवचें आयलां. सो ते पळयतना फर्स्ट म्हाका सक्सेसफूल म्हणून आयलें. अरे हे कसं नबा हें म्हणून पळयलें. कडेर ओके फायन हांव पास जालें म्हणून कळलें. मस्त खुशी जाल्लें. इमिडिएटली पेरेंट्सांनी फोन करून सांगलें, तांकांय खुशी जाल्लें. आमगेला पशी आमगेल्या फॅमिली फ्रेंड्साल रिएक्शन तांणी आमगेला पशी चड खूश पावच पडून आमकांय खूश जाता. करेक्ट. आणि CA म्हळ्यार ह्या 4-5 इयर्साची लॉंग जर्नी. सो हांतू आमकां एव्हरी स्टेज ऑफ आमगेल्या स्टडीसांतू एकले मार्गदर्शक ऑर मोटिवेटर म्हूण आसतात. सो तुमकां कॉन्स्टंटली तुमगेल्या जर्नीन तो सपोर्ट करून आयलेला कोणाक हांगा मेन्शन करूं तुमी इश्ट पावता की? कॉन्स्टंट सपोर्टर्स म्हळ्यार डेफिनेटली फर्स्ट म्हगेल पेरेंट्स, म्हगेल आनू अम्मा. तांणी म्हाका थ्रू आउट म्हळ्यार स्टार्टींग CPT दाखून टील माय फायनल्स म्हाका मस्त सपोर्ट केला. म्हळ्यार हांव फेल जातना म्हगेलो वयसून तांणी म्हाका समाधान केलेलो आसो, कसोय आसो तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केला. एंड ताजे टू म्हगेल कझिन तो CA. सो तांणी म्हाका एव्हरी स्टेजांतू म्हळ्यार एव्हरी अटेम्प्ट जाली तशी कॉल करून म्हळ्यार नेक्स्ट कसो करता म्हणून पुरा सांगून म्हाका तशी मस्त सपोर्ट केलेलो आसा. तशी पुरा म्हगेल फॅमिली मेंबर्सचो फ्रेंड्सचो मस्त जाणांनी सपोर्ट केला. सो तुम्ही CA करका म्हणल्यारी खंयचे एक स्टेज ऑफ टायमांतू डिसायड करका हांव CA करता म्हणून? तुम्ही खंयच्या टायमार डिसायड केलेलें? सान दुखून ड्रीम आशिल्ली की? 10th येवचे टायम म्हाका CAचे चड नॉलेज नाशिल्लें, कसं नाही म्हणून म्हाका गोत नाशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमगेल करिक्युलमांतू ते अकाउंट्स म्हणल्यार आमकां एक इंट्रोडक्शन जावचें PUCंतू. त्या टायमार 10th कसं जालें म्हळ्यार म्हाका नेक्स्ट कसन करता म्हाका समज एक गोल नाशिल्ला. हांव म्हगेल एक्क गोल आशिल्लें हांव नेक्स्ट सायन्स करचें नज म्हणून. ताका हांव कॉमर्स फिल्डां एंटर जाल्ली. ते एंटर जालें तशी तेंच टायमार म्हगेले कझिन हांव ते फर्स्ट हाका मेन्शन केलें हांवें, तांणी CA परस्यू करता आशिल्ले त्या टायमार. सो म्हगेले करिक्युलम मार्क्सांनी पळोवन म्हाका तांणी सांगता आशिल्लें म्हळ्यार तुगेले मार्क्स लायक आसा सो तूं CA परस्यू कर येता, ट्राय करी म्हणून म्हणलें. एट द सेम टायम आमगेले कॉलेजांत ते म्हळ्यार मस्त इन्स्टिट्युशन्स आतां त्रिशाचे जावं तशें विंगड CA इन्स्टिट्युशन्स विजीट करता आशिल्लीची. तांणी आमकां मोटिवेट करता आशिल्लीची आनी ते कोर्स कशी म्हणून आमकां सांगलें. सो तशें म्हाका एक इंट्रस्ट आयलें. ओके फायन हांव हें करूं येता म्हणून. सो PUC आसतना हांव डिसायड केलें हांव CA करता नेक्स्ट म्हणून.
आणि आमगेले फॅमिलीन तो कोणे और आमगेले सिनियर असला वय. आमकां आनीक धैर्य येता घेवच्याक. करेक्ट वय. आणि CA करताना ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ जाताना एक क्वेश्चन असतं म्हळ्यार मिगेल मार्क्स बरी 70% 80% एवरेज मार्क्स असतं. सो तुमगेल ओपिनियन कसं ना ओनली टॉपर्सान मात्र करू जावची की इवन एवरेज स्टुडंट्सांक वरेन CA करू जाता म्हणून. एवरेज स्टुडंट्स अನ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ CA कशी म्हळ्यार ते स्टार्टिंग ಅದಕ್ಕೂ आमी हायेस्ट मार्क्स काडलेला ना केदने CA क्लियर कोरनू करताची म्हणून सांगू जायना. अँड स्टार्टिंग दाखवून एवरेज मार्क्स कोणा येतस की तांणी करूक जायना म्हणून आमी सांगू जायना कित्याक म्हळ्यार हे एक कोर्स मस्त डिफरंट. म्हळ्यार आमी बरी वाजून पास करतसले न्हय. आमगेले एक कसं म्हणटाचे आमगेले इंटलेक्च्युअल एक कॅपॅसिटी आसतला ते पुरा मॅटर्स जाता. आमगेले पेशन्स आसतला. सो स्टार्टिंग तुमगेले मार्क्स उण असले रे तुमी डेफिनेटली CA करूं येता म्हणून हांव सांगता. हार्ड वर्क आणि डेडिकेशन मस्त इम्पॉर्टंट जाता हातूंत. आणि कोविडा नंतर आता ऑनलाईन क्लासेस आणि ऑफलाईन केलो जन प्रिफर करतात तशीची सेल्फ स्टडी वरेन एक वे आस. सो तुम्ही खंयचे ऑप्ट केला 3 लेवलाके आणि खंयची इफेक्टिव्ह म्हणून दिसली तुमकां? हांव CPT म्हळ्यार आतां ते CA फाउंडेशन म्हणून जाला. पुढे आमी बरयतना CPT आशिल्ला. CPT आनी इंटर टायमारी हांव ऑफलायन कोचिंग घेतिल्ला त्रिशांतू. थंय म्हाका त्या टायमांतू म्हाका ते ऑफलायन कोचिंग मस्त हेल्प जालें म्हणून हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमी इमिडिएटली PUC पास जाले कुडले आमकां कसं गोत्तसना एक कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामा आमी कशी प्रिपेर जावका आमी ते कशी फेस करका आमकां कसं गोत्तसना. सो त्या पॉयंट ऑफ टायमांतू आमकां कोणें एक गायड केल्यार आमकां मस्त हेल्प जाता. सो त्या टायमांतू हांव ऑफलायन कोचिंग घेतला. ताजे मागीर हांव CA फायनलाक म्हाका ऑफलायन ऑनलायन हांव कसं कोचिंग घेयनी. हांव सेल्फ स्टडी केलेला. कसं एक डाऊट्स आयल्यार हांव यूट्यूब विडियोज पळयत आशिल्ली. ना खंयचे नोट्स रेफर करता आशिल्ली ना कोणा लागीं निमगीत आशिल्ली. हांव कंप्लिटली सेल्फ स्टडी केलें. हांव खंयचे कोचिंग घेयनी. कित्याक म्हळ्यार आमकां फायनल म्हणटरी आमी आर्टिकलशीप आमी कंप्लीट कोर नासताची. सो त्या टायमांत आमकां एक ओके फायन आमी कोरेत आमी अशें वाजिल्यार आमकां अशी जाता म्हणून आमकां एक आयडिया आसता त्या टायमांतू. आनी आमी सेल्फ स्टडी केल्यार आमी ते स्टडी करतना आमकां केलो डाऊट्स येता तेन्ना आमी सॉल्व करूं ट्राय करताची. तेन्ना आमकां कॉन्सेप्च्युअली मस्त क्लॅरिटी मेळटा. ताका हांव सेल्फ स्टडी प्रिफर केलेलें. बट फर्स्ट राउंड तुमकां टायम चड घेवचा पुरो बट तुमी फुल अंडरस्टँडिंग आसता. आणि आता ह्या पण तादुकून एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल म्हणून आयला MCQ पॅटर्न पुरा क्वेश्चन. सो ताका तुम्ही कशी स्ट्रॅटेजी फ्रेम केला? म्हाका कशें जालें म्हळ्यार आमकां 2 पेपर आशिल्ले. एक लॉ आनी एक कॉस्टिंग. सो दोनी सब्जेक्ट हांव पुढे वाजिलेला. हांव म्हगेले एग्जामा टायमार म्हळ्यार म्हगेले प्रिवियस अटेम्प्टा टायमार ते आमगेले करिक्युलम ओट्टू आशिल्ला. सो ते वाजिले निमित्त म्हाका ते एक म्हळ्यार तांतू कसं आसता त्या सब्जेक्टांतू म्हळ्यार क्लॅरिटी म्हाका आशिल्ली एक होल्ड आशिल्ली तांतू. अँड लॉ म्हगेले फेवरेट सब्जेक्ट आशिल्ले निमित्त सो म्हाका लॉंत कसं नाही तोंदर जायनी. हांव जस्ट वयर जस्ट कसं नाही ब्रश अप करून हांव एग्जामा जम केलेली. कॉस्टिंगांतू नवे सुमार पुरा ऍड केलेला. त्या टायमांतू हांव ते ಸ್ವಲ್ಪ यूट्यूब विडियोज आनी पळोवन आनी ಸ್ವಲ್ಪ वाजून तशी हांव ते क्रॅक केले. हांव मस्त म्हळ्यार डीपली तांतू वच्चेनी जस्ट कितले जाय तितले म्हळ्यार MCQ कशी निमगुचे पुरो म्हणून हांव एक आयडिया आसता ना आमकां ताजे बेसिसार हांव वाजून जमकली. तशीची आता CAचे आमी आर्टिकलशिपा ओटूची फायनलाचे प्रिपरेशन करताची. तुम्ही कशी मॅनेज केलं? ऑफिसा एक वेळा चड काम आसून येवन मागीर स्टडीसा कशी प्लॅन करतले? ते कसं जाता आशिल्लें की म्हळ्यार आतां आमकां आर्टिकलशीप करतनाची आमकां केलं मस्त पुरा शिकचें मेळटा. आतां आमी टॅक्स ऑडिट करतना जावो कसं एक ऑडिट करतना आमकां तांतू शिकचें मेळटा. टॅक्साचें जावो ना ऑडिटाचें जावो. आनी आमगेले सर आमकां कशी आमकां हें करता आशिल्लें की म्हळ्यार प्रत्येक काम करतना समेत ते फायनलायज जावचे टायमार सर आमकां हें कसन म्हणून सांगा हें अशी वर्क जाता हें तशी वर्क जाता म्हणून आमकां शिकयता काम करत आशिल्लें. सो ताजे निमित्त आमकां आर्टिकलशिपान ते मस्त हेल्प जाल्ला. अँड टायम डेफिनेटली आमी टायम ना म्हणून बसल्यार टायम आमकां केन्नाय मेळना. सो आशिल्ल्या टायमांतूच आमी जाल तितले एडजस्ट करून वाजून पुरा करता आशिल्लें. तशी हांव ऑफिस जाले नंतर केलो उपरांत आमकां वग्गी जाता आशिल्लो ऑफिसांत तेन्ना मॅनेज करूं जाता आशिल्लें. केलो उपरांत लेट सोडटा म्हणटरी हांव मॉर्निंग ऑप्ट करता आशिल्लें. हांव सकाळीं वग्गी उठोवन वाजूचें तशें पुरा करता आशिल्लें. अँड सायमल्टेनियसली हांव नोट्स आनी पुरा कोन्न दवरता आशिल्लीं. तशें तें म्हाका मस्त हेल्प जालें त्या टायमार. आणि आर्टिकलशिपांत आमी प्रॅक्टिकली केले निमित्त आमकां कशी
करेक्ट आमगेल अंडरस्टँडिंग ब्रॉड जाता आणि आमगेल सिनियर्स पळोवन आमी तांगेला दुखून शिकतात ती. करेक्ट. आणि स्टडी लीव मेळटना पर डे तुमी कितले सब्जेक्ट्स घेवन शिकता आशिल्लेची आणि कशी प्लॅन केला स्टडी लीव स्ट्रॅटेजी? स्टडी लीव जातना म्हळ्यार म्हगेले 100% वाजून जाय निशिला. म्हळ्यार सम पोर्शन म्हगेल तशी आशिल्ले वरलेले. त्या टायमार हांव कसो केलें की म्हळ्यार फस्ट हांव क्लियरली पुरा वाजूचे ट्राय केले. अँड एक दिसांत हांव एक्क सब्जेक्ट म्हणून घेवन बसनी, कित्याक म्हळ्यार होल डे एक्क सब्जेक्ट घेवन बसले ते आमकांय बोर जाता आनी आमकां चड ते इंटरेस्टिंग म्हणून दिसना. सो हांव कसो करता आशिल्लें म्हळ्यार सकाळी एक सब्जेक्ट, दनपार एक, सांजे एक, रात्री एक, तशी दिसा 4 सब्जेक्ट पुणी हांव घेवन बसता आशिल्लें. एटलिस्ट चड म्हणून एक 2 hours पर सब्जेक्ट पुणी दोन बसता आशिल्लें हांव स्टार्टींग. तेन्ना म्हाका ते कसो एक सब्जेक्ट दाखून आनी एक सब्जेक्ट म्हाका शिफ्ट जातना स्वल्प मायंड रिलॅक्स जाता आशिल्लें. ओके एक जाल्लो आतां आनीक हांव वाजू येता म्हणून. सो तशी हांव प्लॅन केलें स्टडी लिवांत. आनी आमकां म्हळ्यार न्हीद येता म्हणटना आमी प्रॅक्टिकल सॉल्व केल्यार शिके इंटरेस्टिंग दिसता स्टडीज. आनी आमी CA फायनल ऑर इंटर ताच्या फुडें एक मॉक टेस्ट म्हणून इन्स्टिट्यूट कंडक्ट करता. सो तुमगेलें ओपिनियन कसं मॉक टेस्टा बग्गे आनी तुमी मॉक टेस्ट अपियर केला की? डेफिनेटली हें हांव सांगपाचीच, कित्याक म्हळ्यार म्हगेले फुडले अटेम्प्ट्सांतू हांव खंयचे मॉक टेस्ट जावं RTP जावं मस्त सॉल्व करनाशिल्ली, बरी बूक वाजून वता आशिल्ली. त्याची हांव केल्लें व्हड मिस्टेक त्या टायमांतू. बट म्हाका मागीर रियलायज जालें ना हांव सॉल्व करता, हांव पेपर सॉल्व केले तेन्ना मात्र म्हाका एक होल्ड येता नेक्स्ट एग्जामांत हांव कशी ते अपियर जावं येता म्हणून. सो हांव मॉक टेस्ट इन्स्टिट्यूटा मॉक टेस्ट दिनी हांव ते पेपर्स कारण हांव सेल्फ घरांतू बसून हांव बरयता आशिल्ली, हांव मागीर तेजे आन्सर की घेवन हांव इवॅल्युएट करता आशिल्ली. सो तशी हांव प्लॅन केलें. हांव इन्स्टिट्यूटान कंडक्ट करचे मॉक टेस्टांत हांव पार्टिसिपेट करनी केन्नाय. कशी 3 hours बसून केलें. ओके. सो तेन्ना तुमकां एक एग्जामाच फील येता, कळटा हांव कसो मिस्टेक करता आसा म्हणून. करेक्ट. आनी आमकां एग्जामाक 15 minutes टायम दिताची क्वेश्चन्स वाजून घेवच्या म्हणून. तांकां केलो गोतनातील क्वेश्चन्स आसता आनी केलो गोत आशिल्ले क्वेश्चन्स येता. सो तुमी त्या 15 minutes कशी प्लॅन केले? त्या 15 minutesंतू हांव फर्स्ट क्वेश्चन केन्नाय वाजी नाशिल्ली, कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट क्वेश्चन आमकां कंपल्सरी क्वेश्चन. सो ते वाजून एक असो यूज ना. एनीवेज आमकां ते अटेम्प्ट करपाचीची. सो ते हांव लास्ट वाजीत आशिल्ली. ताजे पशी फुडें वरलेले 4 questions हांव वाजीत आशिल्ली. तांतू खंयचे हांव घेवेत वरलेले 5 questionsanतू तांतू 4 question आमकां सिलेक्ट करून ते आमी अटेम्प्ट करपाक आशिल्ला. सो त्या टायमार हांव वरलेले 5 questionsanतू हांव सिलेक्ट करता आशिल्ली. ओके खंयच्यांत म्हाका लायक होल्ड आसा म्हणून. त्या जाल्ल्यार मागीर फर्स्ट क्वेश्चन हांव वाजीत आशिल्ली. सो तशी हांव त्या 15 minutes प्लॅन केलें. अँड सायमल्टेनियसली वाजिता म्हाका कसो येता उडगास आयलो म्हणून जाल्यार हांव ते करेक्ट म्हळ्यार मनान दवरून घेता आशिल्ली. कसो जाता की म्हळ्यार एग्जामा टायमार आमकां ते आन्सर बरयता नेक्स्ट क्वेश्चन आन्सर आमकां विसरता. म्हळ्यार ते एक प्रेशर असतं त्या 3 hours ऑफ टायमांतू. तेन्ना आमी मस्त काम जावन मस्त रिलॅक्स जावन असले मात्र आमकां एग्जाम दिवचे जाता. ना जाल्यार अर्दारी आमकां ते ब्लँक जावन तशें पुरो जाता. सो त्या 15 minutesंतू आमी करेक्ट डिसायड करता खंयचे क्वेश्चन कशी आमी अटेम्प्ट करूं येता, कशी स्टार्ट करूं येता. ते पुरा मस्त मॅटर जाता. आनी फर्स्ट आमी स्टार्ट करतना आमकां करेक्ट गोत आशिल्लें स्टार्ट केल्यार इवन गोतनातील क्वेश्चन्स मागीर आन्सर उडगास येवचे चान्सेस आसता. आनी आमकां एवरी एग्जाम अल्टरनेट एग्जामाक आमकां 1.5 days गॅप मेळटा. सो तांतू होल सिलेबस कवर करचें म्हळ्यार इम्पॉसिबलच. सो तुमी त्या 1.5 daysंतू कशी प्रिपरेशन केलें? 1.5 daysंतू आमकां ते ICA तांगेले आशिल्ले मॉड्युल्स पुरा वाजूचेंतू साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार मस्त आसता एक सब्जेक्टाक 3 बुक्स 4 बुक्स पुरो आसता. सो ते इम्पॉसिबल ते वाजूचे जायना, फुल्ल कवर करूं तू जावयना. सो त्या टायमार आमकां हेल्प जावचे आमी केलेले नोट्स. आमी करेक्ट आमी कशी आमी हे एक 4-5 म्हयने आमी कशी वाजूका म्हळ्यार आमी प्रिवियस डे आमी कशी वाजू येता म्हणल्यार एक मायंडा दवरून आमी प्रिपेर करपाक जाता. आमी नोट्स कोन्न दवरची की ओके हांव प्रिवियस डे वाजितना हांव इतलें कवर करपाची. सो इतलें कवर करता म्हळ्यार हांव ताजी नोट्स कशी करता. सो ते पुरा आमी फुडें दाखोवन प्लॅन केलें तेन्ना आमकां लास्ट 1.5 daysंतू आमकां कसो ते तोंदरे म्हणून दिसना. आमी ते नोट्स वाजूत दव आनी मेन केलो प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्सांतू केलो प्रॉब्लम्स आसता ते मस्त इम्पॉर्टंट आसता. ते तांतू 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक प्रॉब्लमांतू आसता
म्हळ्यार इन्क्लूड जावन आसता त्या पुरा आमी इम्पॉर्टंट म्हणून मार्क कोन्न दवरका मागीर फुल दीस आमकां खंयचे पळोवचें जायनी म्हण जाल्यार एटलिस्ट त्या तितलो पळोवन चमकल्यार एग्जामाक आमकां ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जाता त्या एग्जाम टायमार एक कॉन्फिडन्स येता रिविजन म्हळ्यार एग्जाम भाय आसल्यार आमी आज बसून डिसायड करचे न्ही सो 2-3 months बिफोर आमी खंयचे बूक हांव वाचिता म्हणून प्लॅन करून आसका सो आतां आमकां केलो डिफिकल्ट दिसच्या पुरो सब्जेक्ट केला फेवरेट दिसच्या पुरो सो तुमी डिफिकल्ट सब्जेक्टाक तुमगेलो अप्रोच कशें आशिल्लें डिफिकल्ट सब्जेक्ट म्हाका दिसिल म्हळ्यार थियरी सब्जेक्ट्स कित्याक म्हळ्यार प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्सान तूं आमी प्रॅक्टीस कोन्न कोन्न आमकां एक होल्ड येता थियरीन कितले म्हळ्यार आमी एक पॉयंट ऑफ टायमात आमी आतां ब्लँक जावचे चान्स आसा तशी पुरा मस्त आसता थियरी सब्जेक्ट्सान तूं सो त्या टायमार आमगेले नोट्स म्हाका मस्त हेल्प केलेले ते की पॉयंट्स आमी नोट कोन्न दवरचे जावो ना एक केस स्टडी खंयचे एक आसता ते एक आमी एज अ स्टोरी आमी एक मेमोरायज करची जावो तशी पुरा केले तेन्ना आमकां ते विसरना केन्नाय आमी ते वाचिल्लेले एग्जाम टायमान ते आमकां ते क्वेश्चन वाचिल कुडले आमकां ओके हांव हें हांगा बरयलेलें अशी कीवर्ड्स हांव उडगास दवरूंक घेतिल्ले सो तशी म्हाका ते उडगास येवन हांव ते एग्जामान तूं ते बरयत आशिल्ली सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स म्हळ्यार आतां थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स आशिल्ले मी ताका हांव मस्त टायम दिल्ले रे म्हगेले प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट म्हाका शिवरता सो त्या वे करूं जायना आशिल्लें म्हाका हांव पुरा इक्वल टायम दिवन हांव मॅनेज करपाक आशिल्लें सो डिफिकल्ट सब्जेक्टाक हांव असल नोट्स आनी पुरा कोन्न दवरले मी म्हाका ते हेल्प जालें आनी आमी विंगड फॅकल्टी नोट्स डावनलोड करचे भशेन आमी बरोवन घेतला आमकां चड मेमोरी आसता आनी आमकां CA जाल्ल्या नंतर 2 पाथवे आसा एक प्रॅक्टीस करेत एक एम्प्लॉयमेंटाक बिग 4 वचेत तुमगेल कसन प्लॅन्स म्हगेल प्लॅन्स डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंटा वच्चा कित्याक म्हळ्यार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार कसं म्हणटाचे आतां 3 years हांव ऑडिट फिल्डान तो आशिल्ली सो म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ विंगड कसं एक ट्राय करता म्हणून एक म्हगेले एक पर्सनल चॉयस ते हांव कोणाक ते करना म्हळ्यार तांगेल चॉयस आसता ते कशें आसता म्हणून सो बिग 4 वच्चे प्लॅन डेफिनेटली ना बट यार विंगड कसं हांव नॉट प्रॅक्टीस वरें करची ना एम्प्लॉयमेंटाक वता तशीच इंडस्ट्री लेवल जावं ऑफशोर अकाउंटिंग जावं तसल कसं हांव पळोवका म्हणून आसा आनी ह्या आमगेल प्रोग्राम आयच्या मस्त CA स्टुडंट्स जुनियर्स पळयता सो तांकां तुमी कसो मेसेज दिवचो इश्ट पावतात ह्या कोर्सा येताना खंयचे मायंडसेट आसका म्हणून हांगा हे कोर्स कशी की म्हळ्यार आतां तुमी फुडें दाखून एक लायक मार्क्स काडनायलीची एक लायक म्हळ्यार स्कुलांत तुमी टॉपर आसाची तेन्ना मात्र तुमी CA करता म्हळ्यार एक मेंटालिटी आसचें हे कोर्साक कित्याक म्हळ्यार कितले की जन म्हाका गोत आशिल्ले कितले की जन म्हळ्यार करचें जायना अशी आतां म्हाकशी आसाची ते तांगेल चूक बरें न्हय कित्याक म्हळ्यार तांगेल अप्रोच डिफरंट आसता सो ह्या कोर्साक मेनली आमगेल अप्रोच आमगेल पेशन्स आमगेल कंटिन्युअस मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन मस्त इम्पॉर्टंट जाता पुरा जनाले आतां फर्स्ट अटेम्प्टान तूं पास जाता म्हणून सांगचें जायना हांव व्हड एग्जाम्पल हाका सो तेन्ना आतां खंयचे एक अटेम्प्टान तूं फेल जाल म्हणून जाल्यार आमी ते डिमोटिवेट जावचे ना आमी आमकां मोटिवेट करून घेवन ना जाता नेक्स्ट टायम जाता म्हणून आमी पॉझिटिव्ह थॉट्स आमगेल मायंडांत हाडून आमी मुखार सल तेन्ना मात्र हे कोर्स करूं जावचे अँड हार्ड वर्क आनी डेडिकेशन ते आसकाची केन्नाय आनी ಸ್ವಲ್ಪ डिस्ट्रॅक्शन दाखवून ಸ್ವಲ್ಪ दूर आसका सोशल मिडिया आसो कसं नाही आसो ते आसका ते कंप्लिटली काडका म्हणून हांव सांगतना कित्याक म्हळ्यार एक मध्य आमकां फ्री टायम म्हणून आसतना आमी कसं नाही पूण एक आमकां रिलॅक्स जावचें एक मिडियम आसका जाता आतां हॉस्टेलान तूं PGन तांणी आशिल्ल्यांका कोणा विंगड जावन आसनाची फॅमिली मेंबर्स म्हणून आसनाची त्या टायमार आमी ಸ್ವಲ್ಪ विंगड विडियोज ताव पळोवचे ना कॉल करून उलोवचे तसल पुरा एक आमी रिलॅक्स जावचे गोस्कर आमी कसं नाही पूण एक फायंड आउट करका वे फायंड आउट करका जाता सो ते कंप्लिटली काडका म्हणून हांव सांगना बट ताजे कसं म्हणटाची ताजे वेळेर आमी चड कॉन्सन्ट्रेट करूं ना चड डिस्ट्रॅक्ट जावचे सोडूं ना आमगेल मायंडाक ಸ್ವಲ್ಪ कंट्रोल करून आमी मुखार सुका जाता आनी आमी आमगेल प्रायोरिटी खंयचे म्हणून डिसायड डेफिनेटली आनी एक्सटर्नल मोटिवेशन आमी कितले आसता पुरो बट इंटरनली आमी मोटिवेटेड जावन आसता मस्त इम्पॉर्टंट आज आमगेल स्टुडियो येवन आमगेल्या जुनियर्सांक पुरा एक लायक मार्गदर्शन दिला लायक तुमकां धन्यवाद थँक्यू आनी विश्व कोंकणीतांनी म्हाका हांगा आपोवन असल एक इंटरव्यू कंडक्ट केल्ले आनी असल सुमार CA फायनल पास जाल्ल्यांक अशी इंटरव्यू पुरा करून तांगेले एक्सपिरियन्स शेअर करच्याक एक प्लॅटफॉर्म दिल्ल्याक मस्त थँक्यू हांव सांगचें इश्ट पावता विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या आयचे वीक्षक वर्गांक मिगेल धन्यवाद सांगता तशीच ह्या व्हिडिओ लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब कराची धन्यवाद